कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस। दोळ्या भितरलो दाब वाडल्यार ऑप्टिक नर्वाचे लुकसाण जाता, जाका लागून दोळ्यांनी कमी दिसपाक लागता आणि ग्लोकोमा हे दुयेंस जाता। गोंयांत ह्या दुयेंसाचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती मेळटात। खंयच्याय वयाचेर हे दुयेंस जावपाक शकता, तेन्ना लोकांनी आपल्या दोळ्यांची जतनाय घेवची। चड वेळ टीव्ही पळोवप टाळचे, तशेंच दोळ्यांक कसलोय त्रास जालो जाल्यार बेगीनूच दोळे तपासून घेवचे, अशें आवाहन दोतोर मेधा साळकर हांणी केलें। ह्या दोळ्याचे दुयेंसा भितर आमी फक्त मोतीबिंदूचे चड जाणा, पण ग्लोकोमा सुद्दां हो एक दुयेंस आसा जे वाडटा आणि हे आमकां दर म्हयन्याक 2900 किंवा 3000 स्क्रीन केले जाल्यार सरासरी 200 पेशंट्स हे मेळटा। सो हाजे कशें इंग्लिशीन म्हणलें जाल्यार इट इज कॉल्ड द सायलंट थीफ ऑफ द सायट, म्हणजे शांतपणे तो चोर तुजी दृश्टी व्हरता। कित्याक तुका तो केन्ना केन्ना कळयना तुजी ग्लोकोमा आसा म्हणून, कित्याक 2 तरेचे ग्लोकोमा आसता, ओपन एंगल आनी क्लोज एंगल। आनी ग्लोकोमा म्हणजे तातूंत तुजे दोळ्याचें प्रेशर वाडटा। सो तातूंत नॉर्मल प्रेशर 10 ते 20 मिलीमिटरचो मर्क्युरी आसता, सो हातून 20 वयर जाता। सो ती कितें आसता, दोळ्यान फ्लुईड आसता एक्वियस ह्युमर म्हणून, ते नॅचरली ड्रेन जाता आनी वता, पण ह्या हातून डिजीजान ते ड्रेन जायना, भितर उरता उदक आनी टेन्शन वाडटा दोळ्याचें आनी प्रेशर वाडटा। सो हे 2 तरेचे आसता, ओपन एंगल आनी क्लोज एंगल। ओपन एंगलान तो एंगल आसता न्ही जेच्यान ड्रेनेज जाता, ते ओपन आसता तरी ते ड्रेन जायना, आनी दुसरो क्लोज म्हणजे ताका वाटूच नासता ड्रेन जावपाक। सो दोगूय हांचे ट्रिटमेंट वेगळे आसता सर्जिकल। हाजे मुख्य सिम्पटम्स म्हणटा तशें कशें केन्ना केन्ना त्या पेशंटाक कळ सुद्दां ना। ओपन एंगल आसल्यार ताका कळसर ताजी दृश्टी अर्दी गेल्ली आसता। क्लोज्ड एंगल आसा ताका तकली दुखता, सायडीचेच बरें दिसना आनी सायडीचे दृश्टी ताका काळी काळी अशी थेमे थेमे दिसता आनी हळू हळू करून ताजें विजन म्हणजे दृश्टी कमी जाता आनी वचूंकूय शकता। सो जेन्ना तकली परती परती दुखता, दिसपाक मातशें हे दुर्मिळशें दिसता जाल्यार दाखोवंक जाय। आनी आमी कशें आसा, हे स्क्रिनींग दवरता आनी चड पळय दोळ्याचेर चड फोकस करतात न्ही, चड दोळे म्हणजे बारीक करून वापरतात, तांचेर आमी चड स्क्रिनींग करूं जाता। जशें काय ड्रायव्हर्स, टेलर्स किंवा कंप्युटर्स बी ते दोळ्याचे खूब उपयोग करता इन डार्क बी तशें। सो तांकां आमी स्क्रिनींग करपाक सोदता, कित्याक वी कॅन गेट देम अर्ली। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार।